कुडचडेंतल्या सगळ्या अंगणवाडी केंद्रांक आता हक्काची स्वतंत्र वास्तू मेळटली। सध्या अंगणवाडी भाड्याच्या रुमांनी लोकांच्या घरांनी चलता ते बंद जातले। फुडारात ह्यो अंगणवाडी क्रॅशात रुपांतरीत जातल्यो अशें कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्राल म्हणटा। अख्खे आमचे कुडचड्या मतदारसंघात आमचे स्वतःचे अंगणवाडी असतल्यो, म्हणजे कोणाचे भाड्याक हाडचे ना हो संकल्पना आम्ही खूप वर्सां पयलीं दवरलेलो आणि आयडेंटिफाय करून जागे कोणाकडे मागले कोणाकडे दिले असे करून आज म्हाका दोनूच अंगणवाडी आमची उरतल्यो बांदपाक जागो आमकां अजून दिवना, ते जागे आमी सोडून तांकां आमी दितले। ती आसा आमची गाडीवाड्यार तो जागो हांव सोडटा आणि एक आमचे जे आमकां हालींच एनओसी दिवन मोरायले अंगणवाडी थंय आमी चालू करतले। सो म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघात 17 अंगणवाडी आसा आनी म्हाका 19 अंगणवाडी आसा आणि 19 अंगणवाडी एक तरी आमचे म्हणजे अंगणवाडीचे सुवातेन आसपाक जाय। बंद पडलेल्यो प्रायमरी शाळा टेकओव्हर करून ते अंगणवाडी हँडओव्हर केल्ले आसा, नाल्यार ही जशी इमारत पंचायतीन ओपन स्पेस ही प्रमोद हांगा व्हडलो फोंडकुलो आसलो, हांगा माती हाडून कोरोनान घातली आनी खंय तरी लेवल हाडले आणि मागीर कॉस्ट कमी जालो म्हणून ही अंगणवाडी जावंक पावली। आता हितून भितर एक दोन गोष्टी सांगूंक सोदता। आमचो सत्यम बाब आसा, तो सचिन बाब आसा, डीएनएफचे आमी कोड मारल्या पळय, हितून भितर सदांच इतले पयशे कित्याक अरे ते एस्टिमेट करता पिळवडी आणि पैसे लागता ते बरे जॉन्सनाक कॉन्ट्रॅक्टर बरी अंगणवाडी हांगा बांदली हांव मिनिस्टर आसलो 1.5 वर्स आणि कोणी तरी काम घेना। हांवें जॉन्सनाक बापायक आश्वासन दिलें हे डिस्ट्रिक्ट मिनरलच्या फंडाचे पैसे हांगा डायरेक्ट तुका एक्सपेंडिचर सँक्शन जातलो आणि डायरेक्ट पैसे तुझ्या अकाउंटात येतले आणि तेजे खातीर ही कामां आसा ही आता घेवपाक लागलेले आसलो। असो सिस्टम केलो, हो सिस्टम नाशिल्लो की पीडब्ल्यू एस्टिमेट करतले पूण डिपॉझिट वर्क जावचे ना। हितून भितर जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कित्याक हे गव्हर्नमेंटाचे पैसे न्ही, हे लोकांचे पैसे जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जे मायनिंग हे वाठारांत चलता हेजो खंय तरी पर्सेंटेज हे लोकां पर्यंत येवपाक एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा आता हे फर्स्ट फंक्शन आसा कुशावती डिस्ट्रिक्ट जी कुडचड्यार जातले फुडें ते पत्रकार भाव आसा आमचे ते हेडक्वॉर्टर कुडचड्यार जातले तेजे फर्स्ट आज अंगणवाडी सेंटर इनॉग्रेशन जाता कुशावती डिस्ट्रिक्टाची आणि हो डिस्ट्रिक्टाचे जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आज स्थापन केल्लो आसा त्याचो डेप्युटी डायरेक्टर मायन्स सत्यम बाब आसा आणि सचिन बाब जो आसा हो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करता, तांकां मागता की बेगीन उरलेली 4 अंगणवाडी आमकां दिवच्यो आणि हे करता तेन्ना एकूच विशय की हे भुरगीं जी आमकां दिसता सदांच म्हणटा 10 भुरग्यांक घालपाक जाय, तांकां खबर ना ते जाणटे जाला वलन जालां खबर ना, पूण तांकां हांव सांगता की गोंयांत पॉप्युलेशन भुरग्यांचें देंवता 2 मनशां फाटल्यान लग्न घोव बायलां फाटल्यान आता फक्त 1.5 भुरगीं जाता, दुसरे कडेन 2.5 जाता, आमच्या गोंयांत 1.5 जाता, म्हणजे आवय बापूय जातली दोना फाटल्यान एटलिस्ट 2 जावपाक जाय रिप्लेस करपाक, ते 1.5 जाता। हो आजचो ही परिस्थिती आणि ही भुरग्यांक जर आमी ही सुविधा करना जाल्यार मागीर आनी आवय बापूय म्हारगाया जमान्यान कितली आनी भुरगीं करूंक शकतले। सो असले अंगणवाडी सेंटर बाकीचे गोष्टी जे सरकारान करपाक जाय ते म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेळून करपाक जाय आणि त्याचे खातीर आमची 19 अंगणवाडी सेंटर ही फक्त भुरग्यां खातीर न्ही, हेच्या वांगडा एडोलसंट गर्ल्स म्हणजे आमचे बालीक जाता तेन्ना चलयांक तांकां पोषण दिवपाचें काम करता अंगणवाडी सेंटर। आमचे लॅक्टेटिंग मदर्स म्हणजे आमची गर्भवती बायलां आसता ती डिलिव्हरी जाता तेन्ना तांकां खंय तरी सरकाराचो पोषण दिता, अशी खूब कामां अंगणवाडी सेंटरान जाता। हांगा सामान जे हाडटा आनी म्हयन्या जे 3-4 स्किमी चलता ते सामान हेच अंगणवाडी स्टोर जाता आणि हेच अंगणवाडी वयल्यान तांकां दिता, पूण मातशी व्हडली बांदूंक पडटा। म्हणजे सगळ्यो गोष्टी ज्यो आमी आज पळोवपाक गेल्यार एक न्यू कॉन्सेप्ट आता अंगणवाडी चालू जावपाचो क्रॅच म्हटल्यार कितें म्हणजे जी वर्किंग पेरंट जी वयता सपोज तांकां म्हाका दिसता 1 वर्साचे वयल्यान 2 वर्साचे वयल्यान म्हाका ते खबर ना, पूण 1 वर्स तरी भुरगीं आता अंगणवाडी आवय बापायक दवरपाक घेवतलो हो फुडलो सरकाराचो हे आसा। कित्याक आज आमी पळयता म्हारगाया भितर जरी आवय बापूय दोगांय काम करना खंय तरी आपणाचे भुरग्यांक खंय तरी प्रोत्साहन जे मेळना, पूण आता अंगणवाडी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रॅचीस आणि हेचे खातीर ह्यो आमकां अंगणवाडी बांदूंक पडटा। खुबशी तेच जालो आमचे आमदार आणि आमचे प्रमोद बाब खऱ्यांनी झडटाले आनी म्हाका दिसता कितलेशे तेच जाले ते आमी कितली फावटी हांवें पळयले की ह्या वाठाराक हांगा ह्या ओपन स्पेस जो ओपन स्पेस एक सुंदरसो ओपन स्पेस आसलो आणि कितलेशेच टायम जाले
बरी एक म्हाका दिसता प्लॅनिंग करताले की तुमच्या डेव्हलप बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचे मेळोन आनी बाकीच्या गोष्टींतल्यान मेळोन एक बरेचशे गोष्टी ज्यो जायो ह्या वाठारांत सदांच लोक म्हणटाले ज्यो गोष्टी जायो त्यो गोष्टी हाडच्यो अशें म्हणून आनी त्या हातूंतल्यान प्रमोद बाबान तशें सांगलें कितलीशीच तेंप जालो जी अंगणवाडी जी आसली तो एक भाड्याच्या रेंटाक चलताली आनी ती रेंटाक चलची ती अशी आनी बरी तिची वास्तू आपली इंडिपेंडंट वास्तू अशी भुरग्यांक बरी फॅसिलिटी मेळची ह्या हातूंतल्यान आमदारा कडेन कितलीशीच तेंप जालें मांडलें की एक बरी वास्तू हांगा अंगणवाडी जावची म्हणून त्या हातूंतल्यान आयज सगळ्याचे तुमचें अभिनंदन करता आमचे प्रमोद बाबाचें अभिनंदन करता आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता थँक्यू म्हणटा तांकां कित्याक ही बरी म्हाका दिसता कोविड टायमा भितर आनी कोविड हे करून तेणी एक बरी वास्तू आज ह्या भुरग्यां खातीर दिल्ली आसा आनी ते करता आसतना ओपन स्पेस पळोवपाक मेळटा पण टोटल डेव्हलपमेंट कसो जाता त्या बरोबर ह्या भुरग्यांक अंगणवाडीची फॅसिलिटी बरोबर एक स्टेज मेळची फंक्शन करपाक बाकीची शेड मेळची ह्या विविध डिपार्टमेंटांतल्यान हांगा टोटल डेव्हलपमेंट केल्लो आसा आनी हो डेव्हलपमेंट करता आसतना अशें सुंदर तरीक्यान तो केला की सगळ्या वाठाराच्या लोकांक म्हाका दिसता अंगणवाडी बी मेळटात कल्चरल एक्टिविटी बी करपाक मेळटी अशें त्या तरेन डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आमच्या ह्या आनी कितें सांगलें की ऍडमिनिस्ट्रेशनाची फेसिलिटीची गरज पडटली तसं आमी सगळे जाण प्रेझेंट आसतले काय एक सांगपाचें आनी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगपाची म्हणजे जशें जशें आमकां सर आमकां पुश करता तितले तितले आमी जे बेनिफिट्स आसा गव्हर्मेंटाचे ते तुमचे कडेन हाडूंक शकता जोपर्यंत तुमी मागचे ना तशें आमी घेवना तशें जालां आज आमकां साडे आनी एक प्रोग्राम आसा आमी जास्त वेळ टायम घेयना बट तुमकां कितें कितें रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार एनी टायम आमचें ऑफिस अवेलेबल आसतलें तशेंच म्युन्सिपालिटी तशेंच रेव्हन्यू डिपार्टमेंट ऑलवेज तुमी कितें प्रॉब्लम आसा आमकां सांगा आमी आमकां हेल्प करपाक प्रयत्न